सांपुल भट फ्रांसाच्या पिकार्डी प्रांतांत जल्मलो. रिम्साच्या मठांत आपले शिकाप केलें. आपल्या जिविताची आखेरेची 22 वर्सां ताणें चार्ट्रसाचो बिस्प जावन सेवा दिली. ह्या हुद्या अवधेन तो क्लेरिकांतय सुदारण हाडूंक तशेंच धार्मीक कार्यांचो आदाय लायिकांनी आपणोवचे रितीविरोध वावुरलो. क्लुनीचो सांव वडिलो सांव वानेसाचो भगेवंत रिचर्ड आनी प्लेयुरीचो सांव आब्बू ह्या ताचे खासगी इश्ट जावन आसून ताणें हाडल्या मठव्याशी सुदारणांक तांणी मान्यता दिली. सांपुल भट एक श्रेश्ठ कवी जावन आसून जायतीं मरयेचीं गितां ताणें घडलीं. 1029 एप्रिल 10 तारीखेर तो मरण पावलो. सांपेरेदे चार्ट्रस धार्मीक घराच्या देवतेंपलांत ताका निखेपिलो.